नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रान तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। श्रीपाद नायक विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची शक्यताय ना, भाजपान दिले संकेत। चड करून दिल्लीतच भाजपान थारायिल्ल्या पयल्या संभावीत उमेदवारांच्या वळेरेंत श्रीपाद नायकाचे नाव। प्रादेशीक आराखड्यान बदल करपा खातीर पंचायती आनी लोकांक 20 तारखेमेरेन मुजत। राज्य पावंड्यावेल्या समितीन घेतली म्हत्वाची बसका। जमीन रुपांतराचे अर्ज घालतल्यांची जाहीर करतले नावां। दर्यादेग वाठारांत शिंदळकी आनी हेर बेकायदेशीर धंद्यांचेर पुलिसांच्यो आनीकय धाडी पडपाची शक्यताय। पुलीस पळयतात लोकांच्या कागाळींची वाट। एसीझेडावेली पर्रीकराची कागाळ अडकली डीजीपी कडेन। बाबा रामदेव 9 डिसेंबराक येता गोंयांत। सेगीत 3 दीस 5 कडेन जातल्यो जाहीर सभा। मडगांवच्या मल्टीपर्पज स्कुलांतल्या सभेची मान्यताय रद्द केल्ल्यान भारत स्वाभिमान सरकाराचेर फुर्योज। आणि खेळा मळार वास्को स्पोर्ट्स क्लबाची गोवा रिव्हर मॅरेथॉन आयतारा। 6 लाख रुपयांची इनामां। देश विदेशी मॅरेथॉनपटू जातले वांटेकार। आता खबरो विस्तारान। श्रीपाद नायक गोंयची विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची शक्यताय ना अशे संकेत भाजपान दिल्यात। श्रीपाद थळाव्या राजकारणांत येवचो ना अशें दिसता। श्रीपाद भाऊन विधानसभेच्या निमतान थळाव्या राजकारणांत परत येवचो अशी इत्सा बाळगुपी पक्षाच्या वावुरप्यांक हो एक मोठो शॉक। भाजपान थारायल्या त्या पयल्या संभावीत उमेदवारांच्या वळेरेंत श्रीपाद नायकाचे नाव ना। भाजपान एक मोठो निर्णय घेतला। पक्षाचो उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकाक भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी गोंयच्या थळाव्या राजकारणाक देंवपाक नाका म्हणला अशें समजता। पक्षाक श्रीपाद नायकाची हाचेकून चड गरज केंद्रात पडूं येता अशें भाजपांतली कांय उंचेली सुत्रां सांगतात। प्रुडंटान श्रीपाद नायकाक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें ते अशें, अजून मेरेन कांयच थारिल्लें ना। पक्षाचे केंद्रीय फुडारी सांगतले तेच हांव करतलों। तांणी सांगत जाल्यार वेंचणूक लढयतलों, नाका म्हणत जाल्यार फाटीं सरतलों। भाजपाच्या दिल्लींतल्या कांय फुडाऱ्यांनी तांची वळख गुप्त दवरपाच्या अटीर प्रुडंटाक कांय गजाली सांगल्यो त्यो अश्यो। श्रीपाद नायकाक गोंय विधानसभेची वेंचणूक लडोवंक दिवपाची शक्यताय साप उणी। श्रीपाद भाजपाच्या केंद्रीय राजकारणांतलो एक म्हत्वाचो फुडारी। पक्षाक केंद्रात फुडें ताची गरज पडटली। इतले मजगतीं भाजपाच्या गोंयच्या कांय ज्येश्ठ फुडाऱ्यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी बरोबर सोमारा राती दिल्ली एक अनौपचारीक बसका घेतली। विधानसभा वेंचणुकेची रणनिती आनी प्रचाराचे कार्यावळीचेर बसकेंत बरीच चर्चा जाली। मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाक सांगलें ते अशें, गोंयांत वेंचणूक फेब्रुवारींत काय मायात जातली हाचो आमकां अदमास ना। उत्तर प्रदेशाच्या वेंचणुके वांगडा गोंयची वेंचणूक जायत जाल्यार गोंयच्या प्रचाराचेर दुर्लक्ष जावंक जायना। ताका लागून गोंयांत प्रचाराक येवपा आशिल्ल्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यां विशीं उलोवपाचें आशिल्लें। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली सारकेले केंद्रीय फुडारी भाजपाच्या गोंयच्या प्रचारांत आसतले। भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकारान भाजपाच्या प्रचार धोरणा विशीं सांगलें, गोंयच्या लोकां वांगडा घोळिल्ले आनी गोंयकारांक बरे तरेन समजून घेवपी अशा फुडाऱ्यांक प्रचारा खातीर आपयतले। प्रचार शिस्तबद्ध आनी लोकांक मानवतलो अशे तरेन जावचो म्हूण मांडणी चल्ल्या। सुत्रां सांगतात ते पळयल्यार गोंयच्या भाजपा फुडाऱ्यांक सध्या एकूच स्पश्ट कानमंत्र दिला, तुमी सीट जिखनात जाल्यार थंय काँग्रेसय जिखपाक जायना। काणकोणा तिकीट कोणाक हो प्रस्न मात अजूनय सुटिल्लो ना। कांय सुत्रां म्हणटात ते प्रमाण रमेश तवडकार काणकोणचो उमेदवार म्हूण सध्या फुडें आसा। विजय पै खोताक चड करून काणकोणा तिकीट मेळपाची शक्यताय ना।
विजयाचे लागीचे लोक सांगतात ते प्रमाण भाजपान रमेशाचे नाव जाहीर केले की तो आपले फुडलें राजकी पावल मारतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. प्रादेशीक आराखड्यांत बदल करपा खातीर आतां पंचायती आनी लोक 20 डिसेंबर मेरेन अर्ज दिवंक शकतले. ह्या आराखड्याक लागून नेमिल्ल्या राज्य पावण्यावेल्या समितीची मंगळारा पणजे बसका जाली. आराखड्या विशीं सगळे प्रस्न तडीक लावपाचें हे बसकेंत थारलां. ज्या लोकांनी आपल्या जमनीचे रुपांतराचे अर्ज केल्यात तांची सगळ्यांची नांवां जाहीर करतले अशें शार आनी नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी सांगतात. शार आनी नगर नियोजन खात्याच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण खुबश्या लोकांनी आपल्यो शेत जमनी रुपांतर करून सेटलमेंट झोन करपा खातीर अर्ज केल्या. कांय राजकारण्यांनी आपल्या गांवांतल्यो शेत जमनी रुपांतर करून सेटलमेंट झोन दाखोवपा खातीर प्रयत्न चलयल्यात अशी सुत्रां सांगता. हालींच गोवा बचाव अभियानान असले अर्ज करपी लोकांची नांवां जाहीर करची अशी मागणी केल्ली. We are going to ask the TCP to give us who has put in what correction, and then that becomes documentary evidence to show who has asked for changes. मिळिल्ली म्हायती प्रमाण आता कांय दिसांनी शार आनी नगर नियोजन खाते अर्ज करपी लोकांची नांवां जाहीर करपाचें आसा. आता चुको सुदारपा खातीर अर्ज 20 डिसेंबर मेरेन लोक करूंक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. दर्यादेग वाठारांत शिंदळकी आनी हेर बेकायदेशीर धंद्यांचेर पुलिसांच्यो आनीकय धाडी पडपाच्यो आसात. सोमारा फांतोडेर पुलीस महासंचालक आदित्य आर्यान पुलिसांक घेवन कळंगुटे क्लबाचेर धाड घाली. लोकांकडच्यान कागाळी आयल्यार आनीकय धाडी घालतले अशें पुलीस म्हणटात. मात SEZ प्रकरणांत पर्रीकरान घाल्ले स्कॅमाचे कागाळीचेर FIR करपाक पुलिसांक आनीकय कांय दीस वतले. DGP स्वता ह्या कागाळीचो सध्या अभ्यास करता. फाटले कांय दिसांसावन दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर धंद्यांच्यो बऱ्योच खबरो पातळपाक लागल्यात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हे चलतात ते धंदे पळयल्यार सोमारा कळंगुटी क्लबाचेर पुलिसांनी धाड घाल्या ती कांयच न्ही. गृहमंत्री रवी नाईक म्हणटा असले गजालीक आळाबंद हाडपाचे यत्न पुलीस करतात, पूण लोकांकडच्यान कागाळी येवंक जाय. आपने क्या कुछ रेड मारा, कुछ किया कालांगुट में पूछ रहे हैं क्या वो कंप्लीट क्लब जो है उनके ऊपर भी मारना चाहिए? नहीं करेंगे, विल गो वन बाय वन. Sir, will you also check why local police were not acting all the way? No, it is not like that. No. You see, what has happened, I had already requested my SP Tari. Tari has told me that it has been stopped. The raids will be conducted as and when the information is received. You give information, come to me, we'll do it. There's no problem. सोरो, ड्रग्स आनी शिंदळकी वेवसाय ह्यो पर्यटना बरोबर हांगा आयिल्ल्यो गजाली अशें पुलीस महासंचालक आदित्य आर्या म्हणटा. तो म्हणटा SEZच्या प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान प्रतापसिंग राणे, रुईसिन फालेरो आनी बाबू कवळेकारा आड केल्ल्या 150 पाण्याच्या कागाळीचो अभ्यास करपाक आपल्याक मातसो वेळ लागतलो अशें तो म्हणटा. मात तो मेरेन पुलीस FIR करपाची शक्यताय ना. वो हम अभी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं और इट इज ऑलमोस्ट 150 पेजेस or so. And I've already told honorable member of honorable opposition leader also, sir, I'll take some time to go into it, and till I'm satisfied, I'll not mark it to anybody for preliminary inquiry. So you're personally going through? Yeah, yes. It is 150 page complaint. मात कांदोळे जावपा आशिल्ल्या सनबर्न पार्टीत गृहमंत्री रवी नायकाक वायट अथवा अयोग्य अशें कांयच दिसना. इतले वर्सा ह्या पार्टीत कोणीच ड्रग्स विकूंक नात अशें रवी म्हणटा. सनबर्नाच्या आयोजकांनी अजून मेरेन पुलीस खात्याची परवानगी घेतिल्ली ना. ड्रग्स काय ना, पोरू आम्ही पुलीस भितर दवरल्यात अशें लोक बोवाळ करता म्हणून बेश्टेच. पोरू पुलीस भितर सगळे पुलीस आहेत भितर, काय जावना. ते पयलीं पणजे जाल्ल्या होमगार्डाच्या सुवाळ्याक पुलीस महासंचालक आदित्य आर्या आनी गृहमंत्री रवी नायक हाजीर आसले. ह्या सुवाळ्यात होमगार्ड आनी सिव्हिल डिफेन्सांच्या आपोवप्याचो भोवमान केलो. तांणी अरिश्टा वेळार लोकांक आदार करपाची, वाटोवपाची अशी वेगवेगळी प्रात्यक्षिकां करून दाखयली. होमगार्डाचो पगार दिसाक 300 रुपया मेरेन वाडोवचो सरकार विचार करता. तशेंच तांचो आंकडो 1750 मेरेन वाडोवपाचें सरकार चिंतता. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.